बोल्सान ज्या टायमार 2 वर्सां पयलीं जेन्ना आमी बरें ट्युरिजम आमचे मेन बॅकबोन ट्युरिजम कलांगूट कांदोली आर्बोरा फ्लारिशिंग ड्यू टू ट्युरिजम पूण आतां खंय तरी ट्युरिजम असो असो पिकअप जाता पूण जर तर धंदो जाग्यार घालतले जाल्यार ताका मातशे दीस वयचे पडटले जावं जो धंदो ते आतां आमी हो म्हटल्यार नोव्हेंबर डिसेंबर हे कमीत ते कमी 2 वर्सां वयतली ती आर्थीक परिस्थिती सुदारपाक आमच्या लोकांच्या पोटाक पी पडलेलो आसा पूण गव्हर्मेंट हेजे कांयच चिंतिना गव्हर्मेंटाक फक्त दिसता की आमी ह्या आमच्या बारीक लोकांचो जो कितें म्हणटा ते खून चुसना हिंदीन म्हणटा पळय तेच करीत आसा आनी हेज्या फुडें तेच करतलो जर तर बरी सरकार आनी बरें एडमिनिस्ट्रेशन हाडटलय जाल्यार आयच्या दिसा जावं जे येता ते इलेक्शनाक आम आदमी पक्षाची गरज आसा आनी आमकां ठामपणान गॅरंटी आसा की आमचे 21 आमदार एसेंब्लीन वचून लोकांक साफ सुथरो करप्शन फ्री सरकार दितलो म्हाजी 2 उतरां हांगाच थांबता देव बरें करूं तुकाय देव बरें करूं सुदेश आता आमचो स्पीकर जावन आसा आमचो गोंयचो बाब राहुल मांब्रे जाणें ह्या कामांत आपलो व्हड हात घातलेलो आसा ज्या दिसा सावन ताणें हे पार्टीक खांद मारून आयज पासून पार्टी आमच्या गोंयांत आमी पळयता खंयची खंय पावयल्या मागता तुमी ताका ताळयो मारून येवकार दिवंक तशेंच मागता राहुल बाबा कडेन ताणें 2 उतरां सांगूंक नमस्कार उलोवच्या पयलीं हे परिवर्तन यात्रा आनी गोंयचो आमचो फुडलो उपक्रमा पयलीं मुद्दम म्हाका तुमकां सगळ्यांक याद करून दिवपा जाय आयच्या दिसा 26 नोव्हेंबर 2008 सालान मुंबयचे पाकिस्तानी जे आतंकवादी आयले ताणें मोठो एटॅक केलो थंय आमचे खुबशे भारतीय लोक जे आशिल्ले ताणें जीव गमयलो तशेंच आमचे मिलिटरी फोर्सीस आसले जावं ते आर्मी जावं ते एअरफोर्स ताणें सदच्या भशेन जे आतंकवादी आशिल्ले तांकां मात केली ह्याच दिसाचो आज होच सण ह्याच टायमार सादारण जाल्ले तेन्ना हांकां सगळ्यांक सॅल्यूट करपाक जे आमचे नागरीक जावं आमचे आर्म फोर्सीस जावं मॅन इन युनिफॉर्म जे म्हणटा तांचे खातीर एक मोठो आमी एक घोशणा दिवया भारत माता की जय भारत माता की जय भारत माता की जय मांचेर बसलेले कलांगूटचे पंच सदस्य बाब सुदेश मयेकार तसोच कलांगूटचे पुढारी आनी मगमीत बाब मॅन्युएल हांगा आयिल्ले पत्रकार बंधू हांगा जमिल्ले कलांगूट पर्रा कांदोळीचे सगळे आनी ह्या वाड्या वयले सगळे तुमी जमिल्ले नागरीक जावं ते टॅक्सीकार जावं ते हावज वायफ कोणाचो पसरो चलयता कोण दुकान चलयता कोण रेस्टॉरंट चलयता कोण शेक चलयता तुमकां सगळ्यांक पळोवन खोस भागता खोस इतल्याकूच भागता की तुमच्या भितर नेट दिसता गोंय बदलपाचो गोंयांत परिवर्तन हाडपाचो तुमकां पळयतनाच म्हाका खूब एनर्जी येता आमी 1 वर्सा पयलीं वीज आंदोलन म्हणून सुरू केल्लें खूब जाण तुमी त्या मिटिंगेक आयले आसतले अश्योच ल्हान ल्हान आमी कोपरा बैठक गोंयभर घेताल्यो 1 वर्सा पयलीं घेताले आमी ते सुमारे 300 मिटींग आमी वीज आंदोलनच्यो केल्यो आनी तुमच्या सगळ्यो ज्यो कोपरा मिटींग आसल्यो कॉर्नर मिटींग जाल्यो त्या सगळ्या लोकांक सांगताले की प्रमोद सावंत जाता जाल्यार लायट आमकां कंप्लीट माफ करूं शकता आम आदमीचें सरकार जे दिल्ली आसा थंयचे स्थानीक लोक जे आसा दिल्लीकार तांकां लायटीचो 1 रुपयाचो खर्च ना उदकाचो कसलोच खर्च ना वखदांचो खर्च ना बऱ्यापैकी शिक्षण मेळटा तें बी फुकट तेन्ना प्रमोद सावंत सांगतालो ना हे आम आदमी ओगीच सांगता कितेंय उलयता हे घडूं शकना मागीर डिबेट जाली
आम्ही चॅलेंज केले तुमचो इलेक्ट्रिसिटी मिनिस्टर धाडा आमचो दिल्लीचो इलेक्ट्रिसिटी मिनिस्टर येता पॉवर मिनिस्टर डिबेट जावनी गोंयच्या लोकांक कळुनी खरें कितें तें दूध का दूध पानी का पानी म्हणटात पळय तशें जावनी कळुनी लोकांक कितें तें जेन्ना ती चर्चा जाली तेन्ना गोंयच्या लोकांक कळ्ळें फोट उलयता तो काबराल सावंत आनी BJPचें सरकार आनी जे लोकां खातीर वावरता तो निलेश तो आमचो दिल्लीचो सत्येंद्र जैन अरविंद केजरीवाल आनी आम आदमी पार्टी आमी वीज आंदोलन जे आमचे सुमारे 300 मिटींग जाले सगळे कडेन एकूच उलो आसलो की 300 युनिट वीज फुकट दिवपाक जाय आनी आम आदमी पार्टी दितले दुसरी 24 वरां लायट फुकट आतां प्रमोद सावंत आनी BJP कळटा फुकट दिवंक काय शकता कितें तरी फुकट दिवंक मेळटा तुमी मुद्दम याद करा आमी जेन्ना 300 युनिट फुकट दिता म्हणलें न्हय न्हय ते फकाणां गेली न्हय न्हय ते आरोप केले बेट्यात लोकांक सांगता गोंयकारांक फसयतात गोंयांत दिवपाक शक्य ना आनी आमी जेन्ना सगळे गोंयकार सुद्दां एकठांय जाले की आम आदमीची गॅरंटी दिता केजरीवालची गॅरंटी दिता ती दिता ते घडोवन दाखयता तेन्ना प्रमोद सावंत आयलो आनी सांबाळलो आपूण 16,000 लिटर उदक फुकट दिता आयकला मरे तुमी 16,000 उदक दिता त्या टायमार हांवें तेन्ना ताका तें विचारलें तूं 16,000 उदक फुकट दिता पळय पयलीं नळार उदक हाड बरें उदक दी मागीर 16,000 दिवपाचें फुकट मागीर पळोवया खंयच्याच गांवांत कालांगूट न्हय खंयच्याच गोंयभर गांवांत नळार उदक 24 वरां येना हांगा येता बी खंयच ना तेन्ना फुकट दितलो रे बाबा कितें तूं आमी जी घोशणा केल्या गोंयचो उत्तम प्रतिसाद आयला प्रत्येक गोंयकार म्हणटा आमकां लायट फुकट जाय तुमकां जर फुकट जाय मातसो हात वयर करता म्हाका लायट सगळे कडेन म्हाका होच प्रतिसाद आसा आनी जंय आमी एक एक गॅरंटी करत गेल्यार सुदेशान मुद्दम उल्लेख केलो आमी लायटी फाटल्यान जी गॅरंटी केली प्रमोद सावंताक आपूण उदक फुकट दिता मागीर आमी सांगली जॉबाची प्रत्येक घराक आमी जॉब दितले कित्याक कश्ट करता आवय बापूय भुरग्यांक जॉब मेळना जॉब मेळटा जाल्यार 2 कंडिशन जाय तुका BJP सरकार किंवा काँग्रेस सरकारान जॉब दिवपाक जाय 2 कंडिशन जाय एक तर ताका बॅग व्हरून दिवपाक जाय किंवा दुसरो कोणाचो मंत्री संदर्भाचो फोन आसपाक जाय जाल्यारूच काम मेळटा लेटर मेळटा नाल्यार नोकरी मेळपाक ना सरकारी तर ना प्रायवेटूय ना आमी जेन्ना कोविडचें संकट दिल्ली आसलें आम आदमी सरकारान थंय 10 लाख भुरग्यांक जॉब दिले 10 लाख कोणा कडल्यान 1 रुपया घेवना कोणाची शिफारस नाका एक सादो वेब पोर्टल केलो ते वेबसायटीर घाले कोणाक बाबा जॉब जाय दुसऱ्या सायडीक कोण कोण जॉब दिवंक सोदता तांकां घाले जावं ते दुकानां मार्केट रेस्टॉरंट सगळे तांणी डायरेक्ट एकामेकांक उलयले जॉब 10 लाख जाले करपाक जाय सगळें करूं येता पण हांकां भरपाक जाय आपली बोल्सां आमी जी गॅरंटी दिल्या प्रत्येक घराक एक जॉब दितले प्रत्येक घराक तो भुरगो चेडो किंवा चेडू 8वी शिकू 10वी शिकू ITI करूं BCom जावं ग्रॅज्युएट जावं ताजें कितें येवपाक आसा क्वॉलिफिकेशन त्या प्रमाणे ताका जॉब मेळटलो आमी अशें म्हणना तो ग्रॅज्युएट जावपाक जाय मास्टर जाय व्हडलो शिकलो नाका 10वी भुरगो जाय खंय हॉटेलान ताका काम दिवं शकता कोण बाबा ITI केल्यार ताका मॅकॅनिकल काम दिवं शकता सो प्रत्येक घराक एक जॉब दितले आनी जॉब दिये पर्यंत त्या भुरग्याक त्या घराक 3,000 रुपया म्हयन्याक मेळटले 3,000 म्हयन्याक आनी कोणाची नोकरी जर गेल्या कोविडा टायमार कलांगूट हातून म्हण तूं कानोळे म्हणजे हॉटेलांत काम करताले शेकार काम करताले खंयचे वॉटर स्पोर्टार आसले नोकरी ना ताका 5,000 रुपया म्हयन्याक मेळटले सारकें आसा 3,000 म्हयन्याक नाल्यार 5,000 टुरिजम किंवा मायनिंगान आसल्या आमी जी गॅरंटी दिली सच्च्या भशेन प्रमोद सावंताक ती सुद्दां कॉपी करपाक लागलो BJPचें सरकार गेल्या 10 वर्सां आसा 2012 पासून आसा 2017 ताणें चोरून गेला सरकार पण 10 वर्सां तांकां 1000 जॉब सुद्दां दिवपाक येवना 1000 नोकऱ्यो आतां तो उलयता 10,000 नोकऱ्यो दितलो म्हूण 10,000 इतली 10 वर्सां ताणें केन्ना गोंयकाराचें
आनी गोंयकाराचें कितें संकट आयला तो केन्नाच विचार करूं ना. आतां सांगता 10,000 आनी त्यो बी फुकट न्हय. काल एकटो मागोर सांगतालो BJPचोच कार्यकर्तो तो ताज्या म्हऱ्यान घेवन गेलो CMा म्हऱ्यान टिचरीचो जॉब जाय म्हणून. ताणें सांगला ती गजाल तुमकां सांगता. टिचरीच्या जॉबाक जॉब जर जाय 30 लाख जाय खंय. आनी ताणें तें सांगलें CMान सांगलें की तूं BJPचो कार्यकर्ता तुका 10 लाख कमी करता आमी हरशीं 40 लाख घेता. तूं BJPक काम केलां म्हणून 30 लाख. हें ताणें सांगिल्ली गजाल तुमकां सांगता. आम आदमी पार्टीन क्लियर केला. ठामपणे सांगता कोणा कडल्यान 1 रुपया नाका नोकरे खातीर. सगळें ट्रान्सपरंटली जातलें ओपनली जातलें. कितें तें प्रायवेटान आमी 80% जॉब रिजर्व केले. प्रायवेट सेक्टर जें आसा पळय गोंयचे आमचे लोक जे आसा तांकां 80% जॉब. 20% इतल्याकूच दवरल्या केन्ना स्पेशलायज जॉब आसता तेन्ना भायल्यान केन्ना एका इंजिनियर हाडचो पडटा आनी कोण टॅक्निशियन बी हाडचो पडटा. त्या खातीर 20% जॉब रिजर्व केल्या. सो तुमी जर कोत करत लायटीच्या बिलाचेर तुमचे कितले वाचले ते कोत करा. जॉबाचेर कितले मेळ्ळा ते पळया. वखदां सगळीं फुकट आसतलीं. सगळीं जीं वखदां आसा खंयच्याय दवाखान्याक सुदेशान प्रत्येक वाड्यार आमच्या मोहल्ला क्लिनीक आसतलें. वाडो क्लिनीक म्हणटा आमी. सो दिल्ली आमी प्रत्येक वाड्यार मोहल्ला क्लिनीक म्हूण सकयला. तूं जाय ती तपासणी कर. वखदां तुका फुकट. हांगा मुद्दाम तुमी GMCन वचा किंवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हांगा कानोळी तुमचें हेल्थ सेंटर आहा. वखदां मेळटा सगळीं. तो म्हणटा भायर फार्मासीन वचून घे. दिल्ली कसलोच वखदांचो खर्च ना. इतलेंच न्हय कसली सर्जरी करपा जाय व्हडली सर्जरी लाखांनी पडूं. 30 लाख पडूं 40 लाख 50 लाख कितले पडूं कंप्लीट फुकट आहा. कसलोच खर्च ना. सरकारी हॉस्पिटलान 1 रुपया तुका खर्च करचो पडना. हें आमकां गोंया हाडपा जाय. गोंयकारांक दिवपाक जाय. दुसरी बायलां जी आसा स्त्री वर्ग आसा तांकां सगळ्यांक कश्ट आतां घर चलोवपाक. म्हारगाय इतली जाल्यार सिलिंडर 1000 पावला. टोमॅटो पावलो 80 रुपया. सगळ्यांक त्रास जाता तो बायलांक. BJP सदांच म्हणटा ना आम आदमी पार्टी तुमी वोट दिशा गृह आधार बंद करतले हें बंद करतले फक्त बेश्टोपाच्यो खबऱ्यो. तुमकां ठामपणे सांगता जो BJP गृह आधार टायमार केन्नाच पडना. आयचे तारखेक फाटल्या 3 म्हयन्याचे गृह आधार दिवपाचे आहा ते 3 म्हयन्याचे. चड न्हय ते फक्त 1,500 रुपया. ते सुद्दां तांकां दिवपाक मेळना. आमदार आपले सगळे पगार घेता टायमार. तांकां पगारूच कित्याक सगळें फुकट. तांकां पेट्रोल फुकट लायट उदक सगळें माती गोबर फुकट. बायलांक तांकां 1,500 टायमार दिवंक मेळना. आम आदमी पार्टी गृह आधार जो आसा ताचे 1000 रुपया एक्स्ट्रा दितली. तशेंच 18 वर्सां वयर जे चेडूं आसा 1 आसूं 2 आसूं 1000 रुपया प्रत्येकाक मेळटले. म्हाका दिसता हे गोश्टीचें तुमी मोठ्या ताळयेन स्वागत करपा जाय. बायलां मुद्दम जी आसा हांगा वा प्रमोद सावंताक आनी तुमच्या स्थानीक आमदाराक कळपा जाय. सदांच तो गृह आधार म्हणून बेश्टे येता. गृह आधार बंद करतले खंयचे लाडली लक्ष्मी बंद करतले कांय ना. आमी लोकांक टायमार दितले. टायमार सगळें कितें आसा प्रत्येक म्हयन्याचे टायमार मेळटले. आनी प्रत्येक चली जो 18 वर्सां वयर आसा पळय ताका 1000 रुपया म्हयन्याचे मेळटले. आतां इतलें सगळें आमी फुकट दिता. फुकट तुमी खूब जाण आयकता आसतले. अरे फुकट दिता कित्याक लोकांक फसयता लोकांक दिशाभूल करता. तुमकां सिंपल सांगता आमकां लोकांक दिशाभूल करपाचें आसलें न्हय. आमी सांगपाचेंच नासलें. हे बाकीचे येवन आश्वासनां करता पळय तशें दिवपाचें आनी वचपाचें. ते जे कोण सांगता दिशाभूल करता जावं ते काँग्रेस BJP तांकां विचारा. तांचो आमदार जो आसता पळय तांकां लायट फुकट मेळटा. आमी दिता 300 युनिट. आमदाराक मेळटा 3000 युनिट फुकट. 3000. आम आदमी पार्टी 300 युनिट दिता. जो आमदार आसा ताका लायट फुकट उदक फुकट पेट्रोल गाडयेचें फुकट टेलिफोन फुकट. सगळे बाकीचे PA आनी कोण आसता पळय ते सुद्दां तांकां सरकार फारीक करता. सरकार म्हणल्यार कोण आमी तुमी जमिल्ले सगळे नागरीक तांकां फारीक करता. आमच्या बोल्सांनी आमी टॅक्स भरता ते तांकां सगळें फुकट मेळटा. आम आदमी पार्टीन जर सांगलें लोकांक लायट फुकट दिता वखदां फुकट दिता कितें चुकलां? मागीर कांयच चुकूना आमचें. तुमी जर आमदाराक जर फुकट दिता आम आदमी पार्टी म्हणटा आमी तुमकां फुकट दितले. तेन्ना हो वेळ आसा हे इलेक्शन जें आसा भाव भयणांक मुद्दम इम्पॉर्टंट आहा इलेक्शन. हे इलेक्शन इतल्याक इम्पॉर्टंट
ह्यो फुडार तुमचो घडयतलो, तुमच्या भुरग्यांचो घडयतले. ह्या इलेक्शनाक परत काँग्रेस नाल्यार बीजेपीक दिले, काँग्रेसाक दिला तो कडेन बीजेपीक पावतात ते वाहूच ना. काँग्रेसीक वोट मारून ते बीजेपीक वता ते. त्याने हे वोट आसा तुमचो एक तर बीजेपी जर दितलो माथ्यार चडटले. पेट्रोल जर 100 पावला मातशें उणें गेलां. कित्याक बीजेपी इलेक्शन हरल्या, बायपोल जे जाल्ले इलेक्शन हरला म्हणून बीजेपीत 15 रुपया कमी गेला. आतां गोंयांत इलेक्शन आसा, पंजाबाक आसा, उत्तराखंड थंय बीजेपी पडटा. पेट्रोल आतां आसा पळय ताच्यानी आनी उणें येतले, 60 रुपयावरून तेकतले पेट्रोल. ते 60 रुपयाक पेट्रोल जाय जाल्यार पयलीं म्हणल्यार बीजेपीक उडोवपा जाय. आनी ह्यो सगळ्यो गॅरंटी जाय. तुमकां लाखाचे रुपया पडटा, 1 लाख तुमकां वर्साक वाचतले. कशें तें सांगता. लायटीचें बील तुमचें 1000 रुपया येता, 800 ते 1000 रुपया बरोबर. एक सादो फ्लॅट जो आसा 300 युनिट म्हणजे 800 ते 1000 रुपया वर्साचे जाल्यार 12,000 रुपया वर्साचे 12,000. आमी जी जॉब गॅरंटी दिल्या ताका समजा 3,000 धरले, आमी जॉब दितले, जॉब दिये पर्यंत 3,000. समजा एखाद्या भुरग्याक वर्सभर लागले जॉब दिवपाक, ताका 36,000 मेळ्ळे. 12 गुणुले 3,000 कर. मागीर आयली गॅरंटीज कसली आयली, उदकाची आयली, ती सुद्दां आमकां गॅरंटी आसतली. मागीर मेन म्हणल्यार गृह आधार, ताजे मेळटा बायलांक 2,500 रुपया म्हणजे 30,000 जाले. सो हांगा जर कोट केले सादें, लाख रुपया एका वर्साचे तुमचे वाचले, 1 लाख रुपया वर्साक वाचले प्रत्येक घराचे. आनी हे 1 लाख घेवपाक खंयच्या सरकारी ऑफिसांत वचपाची गरज ना, कोणाय मंत्र्याच्या दारान वचपाची गरज ना, की आमचो MLA आसलो आम आदमीच्या पार्टीचो ताच्या दारान वचपाची गरज ना. तुमकां हक्काचे पयशे तुमचे वाचले, तुमकां बील सगळें झिरो येतले. 5 वर्साचे 5 लाख रुपया जाले सारखे. 5 वर्साचे 5 लाख रुपया जाले. सो तुमच्या लागीं मागता, हांगा जमिनी सगळी वर्ग जाता, कलंगूटचो आसा, एक फक्त संधी तुमी दिवपाक जाय, एक चान्स तुमी आम आदमी पार्टीक दिवपाक जाय. हे आमी जे परिवर्तन म्हणटा, परिवर्तन सभा, परिवर्तन यात्रा, हे परिवर्तन आमी गोंयकारां खातीर करपाक जाय, गोंया खातीर. आज सकाळी हांव ओल्ड गोवा गेल्लो, ओल्ड गोवा व्हडल्या साहेबाचें फेस्त आमच्या फुडल्या विकान. थंय पळोवन वायट दिसलें, आमचे गोंयचीच बायलां थोडी जाणटी आशिल्लीं ती हंगर स्ट्रायकार बसल्या. हंगर स्ट्रायक इतल्याक की बीजेपीचो व्हडलो लिडर, दिल्लीचो लिडर थंय व्हडलो बंगलो बांदता. कायद्यान कितें आसा थंय ओल्ड गोवा हेरिटेज सायट, जुनी जुनी चर्च आहा. आमी सगळे जाण व्हडल्या साहेबाक मानता, जावं तो किरिस्तांव जावं हिंदू जावं कोणूय जावं. त्या जात्रेक त्या फेस्ताक आमी सगळे जाण वता. पण ह्या सरकारान, फाटलोय सरकारान ते परमिशन दिलें बीजेपीच्या व्हडल्या लिडराक ते व्हडलो बंगलो बांदपाक. कंप्लीट इलिगल. पयलीं म्हणल्यार हेरिटेज सायटान 200 मिटर भितर बंगलो कोणाकूच बांदपाक येना. पण बीजेपी दिसता आपल्या बापायचो फात म्हणून सगळे कडेन वतात थंय बंगले बांदतात. लोकांची कसलीच पर्वा ना. तेन्ना त्या आंदोलनाक आमी तांकां साथ दिलो, सॉलिडरी एक्सप्रेस केली. अशें वचत ते प्रत्येक वाठारांत, प्रत्येक गांवांत हेच चल्लां. तेन्ना गोंय जर सांबाळपाक जाय, ह्या पार्टी दोगांकूय काँग्रेस जावं बीजेपी जावं, हो बदलपाचो वेळ आयिल्लो आसा, हो परिवर्तन करपाचो वेळ आसा. आनी म्हाका खात्री आसा येता तो इलेक्शन जे ते फेब्रुवारीन जावं, तुमी विचार करतले, योग्य तो निर्णय घेतले. आनी योग्य तो निर्णय इतल्याकूच घेतले तुमच्या फुडारा खातीर, गोंय वाचोवपा खातीर आनी गोंयचें बरें करपा खातीर. हांव उलोवच्या स्पीच थांबोवच्या पयलीं एक फक्त तुमकां सजेशन करता. काँग्रेसीक जर वोट मारशात तो परत बिट्रेयल जातलो. कित्याक काल मेघालय का मणिपुराक परत 17 जाण आमदार असले काँग्रेसचे. कळ्ळें, मणिपूर मरे ते मेघालयाचे आमदार असले, परत हांगा गोंया जाल्ले फाटीं पळय थंय तशेंच जालें. काँग्रेसचे फुटल्यान दुसऱ्या पार्टीन गेले. तो काँग्रेसचेर विश्वासान दवरपाचें दिसना. ती पार्टी काबार जायत केल्या, वोट घेतले, विश्वासघात करतले आनी परत बीजेपी कडेन वतले. तेन्ना आम आदमी पार्टी हो एकच विकल्प आहा, एकच विकल्प आहा गोंय वाचोवपाक आनी गोंय फुडें व्हरपाक. आनी जे प्रत्येक गोंयकार आसा ताका वयर काडपाक. बरें शिक्षण, बरें एज्युकेशन जावं, बरें हेल्थ कॅर, बरी वखदां फुकटची सगळी. हांव फुकट इतल्याकूच म्हणटा की तुमी सगळीं जाण टॅक्स भरता पळय ताका आमी टॅक्स तुमकां परत पावयता. ह्या सरकारान तुमकां व्हडली बिलां दिवचें सोडून कांयच दिवना. पेट्रोल पावयलें 100 वयर, सिलिंडर पावलो 1000 वयर, भाजयो तर सोंसपाच्यो ना, थंय पावल्यो त्यो.
तेन्ना BJP एकूच कळटा इलेक्शन हल्ले पेट्रोल देंवयतले गॅस देंवयतले तेन्ना त्या खातीर सुद्दां धरून आम आदमी पार्टी हो एकूच विकल्प उरता गोंया फुडें काडपाक आनी तुमच्या सगळ्यांचें बरें करपाक हांव इतलें म्हणून म्हजी 2 उतरां सोंपयता देव बरें करूं थँक्यू व्हेरी मच तशेंच आमी सदांच ज्यो सभा आसता आमच्यो बाकीचे सभा म्हणजे बाकीच्या पार्टीचे सभा लोक येता उलयता चल्ले एक तर्फी आसता हांगा तुमच्या कोणाकूय कितें सजेशन करपाक जाय कितें इश्यू मांडपाक जाय तो नक्की तुमी हक्कान सांगचो तो आमी आयकतले योग्य ते निर्णय घेतले तशेंच म्हजे टॅक्सीकार भाव आसा म्हज्या भावा टॅक्सीकारान सांगलेच की दिल्ली आसा पळय RTO ऑफिसाक लॉक मारिल्या अशें लॉक आहा RTO ऑफिसाक कोणाची बॉल्स आहा ते गरम करची पडना RTO ऑफिसान दिल्ली लॉक मारला हांगा टॅक्सीकार भाव जेन्ना मेळ्ळे म्हाका ताणें तरेतरेचे प्रॉब्लेम सांगले प्रत्येक म्हणल्यार परमिटाक आनी माती गोबर कितें आसता पळय तांकां पयशे दिवचे पडटा आनी ते म्हणटा ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टराक आनी ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंट पावता सारकें मरे सारखे ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंट ट्रान्सपोर्ट म्हणजे सगळ्यांची बॉल्सां गरम करची पडटा दिल्ली आम आदमी पार्टीचो सरकार आहा पळय ते फिटनस टेस्ट आसता पळय तेन्नाच गाडी व्हरची पडटा त्या ऑफिसाक अशें लॉक लायला मुद्दम मातशे फोटो काडून सगळ्यांक धाड सगळ्या टॅक्सीकार भावान मुद्दम नोंद करची अशें लॉक लायल्या RTOन केन्ना ऑफिसांत वचपाची गरज पडना सगळें ऑनलायन आसता लायसन्स बॉन्ड परमीट फी सगळें ऑनलायन कित्याक थंय करप्शन ना आनी करप्शन ना म्हणून सगळीं कामां आसा पळय तो टॅक्स लोकांचो परत पावता तेन्ना म्हाका मुद्दम टॅक्सीकार भावांक हें सांगपाक जाय म्हज्या भाशणांत सांगपाक उरिल्लें ते मुद्दम म्हाका टॅक्सीकार भावांक हांगा कालांगूट खूब आहा कानोळे खूब आसा तांकां म्हाका सांगपाक जाय तांचो सुद्दां सपोर्ट आमकां तितलोच म्हत्वाचो आसा देव बरें करूं थँक्यू देव बरें करूं राहुल सर तुवें खरेंच जे पार्टये बद्दल खूब सांगलेलें आसा आनी स्वता तूं CA जाल्ल्यान ताचे ते गणीत बीन करून दाखयल्लें आसा की हो आमचो गोंयचो लोक कितले सेवींग करूंक शकता पळय तो हांव हांगा आयिल्ल्या लोकांक चड आनी चड देव बरें करूं म्हणटा हांगा आयिल्ल्या पासत आनी तुमी खरेंच एक विचून काडलेले भाशेन तुमी हांगा आयिल्ले आसा आनी हातून गमता की हे परिवर्तन करूंकूच तुमी हांगा आयिल्ले आसात ही बसका सोंपोवच्या पयलीं आमी एक नारो घालुया आनी एक जोरांचो आवाज दिवया आम आदमी पार्टी आम आदमी पार्टी आम आदमी पार्टी देव बरें करूं